जाणटे नेणटे मिळून सगळ्यांची उमेदीची परब म्हळ्यार दिवाळी। दिवाळी तोंडार पाविल्ल्यान सध्या सगळीकडेन उमेदीचे ल्हार फाकला। गांवठी फोव, रंगबिरंगी पणट्यो, आकर्षक रेडीमेड आकाशदिवे, नरकासुराची आगळी वेगळी म्होवाळी, रेडीमेड नरकासूर आनी हेर दिवाळीक लागपी सगळे गोंयचे बाजार भरला। मात अपेक्षे प्रमाण बाजारात अजून गिरायक नाशिल्ल्यान तशेंच लोक फुटपाथीर बसून विक्रो करिल्ल्यान पारंपारीक विक्रेत्यांनी नाराजगी उक्तायल्या। तुम्ही करता आकाश कंदील का विकते घेता? तुम्ही करता। कितली वर्ष जाली आता? 25 वर्सां। ओके, मागीर कसो एक हो आता? गिरायक मेळटा तशें 800 रुपया 700 रुपया गिरायक मेळटा तशें ह्या फावटी मार्केटान पब्लीक कमी आसा आनी हर वर्सा कमी कमी जायत केल्या। सगळे कडेन स्टॉलां जाल्या आनी भायले लोक हांगा येवन आपआपले धंदे करूंक लागले। जे आमी गोंयकार आहले ते गोंयकार हांगा थंय उरले। गोंयकार आमची ती आमी जागा घेवन हांगा भाड्याक घेवन आमी स्टॉलां घालता ती थंयच उरले आनी फुटपाथीर वचून बिजनस करून एक आपल्या गांवांत चलोवंक लागले आनी आमच्या गोंयकारांक हांगा खूब फरक पडलो आसा। बरें, पूण तुमकां पयलो प्रिफरन्स मेळना म्हणटा? प्रिफरन्स मेळटा पूण तांकां येवन तांकां डायरेक्ट घालूंक मेळटा न्हू। आमकां सगळीं लायसनां बिसनां सगळीं एक्युरेट काडची पडटा, सगळीं स्टॉलां NOC घेवची पडटा। ओके, आनी तांकां बेश्टे डायरेक्ट घेवन बसले घेतले केले। हां सर, आता हे कितें म्हणटा हेका? नरकासुराचें तोंड। हां, ओके, मागीर कसो तो एक? 450 चा 800 चा आनी 1000 चा। ओके, मागीर आता लोक व्हरता काय कितें बार्गेनिंग बी करता? लोक व्हरता, मातशी थोडी म्हणटा कमी करा पण ते आमकां कमी जायना न्हू। जायना। ओके, तुमी केला ते? आमी केला। तिचे म्हटल्यार रेट आमचो लास्ट इयरचो रेट आहा। कितले एक कसो कितें? 550 आहा हां, स्मॉल साइज, बिग साइज 650। ओके ओके, तुम्ही दरवर्षी येता का इकडे? किती वर्ष झाली आता तुम्ही ह्या पणट्यांचा? 30 वर्ष। शंभराची वस्तू 50 मागतात। पण कित्याक लागून हो इफेक्ट सगळो? म्हणजे हे ऑनलाईन करतात लोक आता जास्त ऑनलाईन चेक करतात। चड ते चड म्हणजे ऑनलाईन चेक करतात। पेंटिंग करून म्हणजे ते 150 रुपया डझन दितात आणि लोक आता ऑनलाईन खरेदी करतात। आमचे हे म्हाल खपाना म्हणजे ओनू तितले अजून लोक ना बाजारात अजूनच काहीच ना आदल्या आता भायले लोक घेऊन येतात, चिनी मातीचे घेऊन येतात, हे आमचे मातीचे घेऊन हे मातीची खरी पणती। दिवाळीचे दीस म्हणजे उमेदीचे दीस। सगळे जाण आमचे गोंयकार भाव भयणां आमची सगळे समस्त गोंयकार उमेदीन दिवाळीची वाट पळयतात। तो दीस आता 2 दिसांक पावलो। बाजारकार आमी सगळे उमेदीन आसात। गोंयकार सगळे येतले आनी आमकां गिरायक करतले। सगळे उमेदीच्या दिसांनी बालगोपाळ तर सामके उमेदी आहा। आता विशय येयलो आमचो बाजाराचो। ऑनलायन म्हण कितें विशय येयला परत आमकां सगळ्या गोंयकारांक सांगचें पडटा वेपारी करपी की ऑनलायन ही आमकां सामकी कीड कशी जाल्या। कित्याक कसली उमेद कोण जाणा गोंयकारांक बाजारांत येवपाची वेगळीच मजा आसता। लोकांनी अनुभव घेवपाची, आपल्या भुरग्यांकूय दाखोवपाची बाजार म्हणजे कसो आसता तो, भाव कसो आसता तो, आनी बाजारांत जी मजा आसता वेगळीच आसता। 2 दीस उरल्यात पळया 2 दिसांनी कितें जातलें तें देवाचेर कृपा। मागीर सद्या कसो रिस्पॉन्स आहा? सद्या आत्ता एक मातशी तेजी दिसता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।